बाबा भयणीनो, आज आमी कालच्या दिसाक जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आमी परब समोर उमतां जाल्यार तेच भाशेन आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां म्हणटा आंकवार मरेचे निश्कोडूंक काडीज हाचो आमकां उगडास करता. मारयेन आपल्या काळजान सगलें बाळगून दवरलें, गुंतून दवरलें. जितली तिणें देवा कडची जाणवाय घेतली, जें कितें आपल्या जिवितांत सडवणीच्या इतिहासान घडलें तें ओगेपणान आपल्या काळजान तिणें बाळगून सांबाळलें आनी बरे तरेन देवाची आज्ञा आपल्या जिवितांत तिणें पाडली. हाका लागून आयचो जबाब गीत आमी काय बरो म्हणला, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काडीज म्हजें. कित्याक मारयेचें काडीज सदांच देवाच्या उल्याक राज्य आसलें. जेन्ना गाब्रिएल देवदूत तिचे सवें आयलो तेन्ना तिका समजलें ना कितें तो सांगूंक सोदता. पूण जेन्ना गाब्रिएल देवदूतान तिका हिस्कुटावन सांगलें, तूं देवाची आवय जावची आसा, सगली खालतीकायेन ही देवाची येवजण तिणें मानून घेतली. इतलेंच न्हय, मारिया आपल्या जिवितांत सदांच देवाची खुशी करूंक राजी आसली. जेन्ना बाबा भयणीनो लग्नाच्या वस्र्यांत सोरो सोंपलो तेन्ना आपल्या पुतान आपल्याक विचार केलो, अस्तोरे तुका आनी म्हाका कित्याक पडना. पूण ती जाणा आसली देवाची येवजणी की हांवें त्या वेळार उलोवंक जाय आनी तो सांगता तितलें करात म्हूण तिणें फरमायलें. तेन्ना पुतान आवयचें उतर मोडलें ना, कित्याक तो जाणा आसलो देवाची आज्ञा करूंक ती आपल्याक मागता. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, मारयेचें काडीज सदांच दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें. देवदूतान तिका घुमयलें, मावशी भयण तुजी गुरबीस आसा. 6व्या म्हयन्याचे 10वी तिच्या आदाराक ती गेली. इतलेंच न्हय, लग्नाच्या वस्र्यान तांणी विचारिनासतना तांकां ती पावली. जेन्ना शीस जेजू बरोबर घरांत भितर सरतात तेन्ना सगल्यांक तांचो परामोस करूंक सदांच राजी ती रावली. इतलेंच न्हय, जेजून दिल्लें कार्य पवित्र आत्मो येतलो आनी तुमचेर तो तुमकां शारुती कसो हांव पाठयतलो, शिसां बरोबर एकवटान मागण्यांत ती आसली. हें जावन आसलें मारयेचें काडीज. मारिया सदांच आमकां देवाची भुरगीं करूंक सदांच हुस्क्यान भरलेलें तिचें काडीज. दर दिसाक दर घडयेक मारिया आमकां सैतानाच्या ताळण्यांतली निवारूंक वावुरता. इतलेंच न्हय, गांवांनी देसा देसांनी ही ओस्तोरी आमी म्हणटा निश्कोडूंक ओस्तोरी दिसती पडटा बाबा भयणो. आनी तिच्या दिसण्यांत सदांच तेर्साचें मागणें करचें म्हणून ती प्रार्थना मागता. देवचाराचेर आड झुजात, प्रार्थना करात, मागण्यांत ती रावात आनी म्हज्या पुताची सडवणीत तुमी भागीदार जातल्यात. ही तिचें मागणें. आमी सदांच तिचें मागणें आयकून तेर्साचें मागणें करता. कित्याक करतांक जाय? तातूंत सडवणीची भासावणी आमकां आसात. तातूंत जेजू आमकां सगळ्या वायटांतलो निवारता म्हूण मारिया सदांच आमकां बाबा भयणीनो आश्वासन दिता. हीच जावन आसा जें काडीज मनशाच्या मोगा खातीर लासता. ती दिसपोटी आमकां ताळणेंत पडोना जावं सुर्गीचीं दारां बंद जातात तेन्ना किरीत भाशेन त्याच बापा लागीं आपल्या पुता लागीं विनवती करून दुसरीं जनेलां आमकां उगडूंक तयार आसा. आज बाबा भयणीनो आमी पळयता देव मंदिरांत जेजू बाबा भयणीनो सदांचे परी 12 वर्सांचो म्हणजे जाणवाय येता तेन्ना ताका भेट करूंक ती व्हरतात आनी जुदेवांचे परंपरा प्रमाणे थंय ताका भेट करतात. पूण जेजू थंय आसता, आपूण फाटीं रावता आनी भासाभास करूंक लागता. आनी जेन्ना मारिया ताका विचारता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें, जाल्यार जेजू तिका जबाब दिता, तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. आनी बाबा ही उतरां बाळगून दवरता, परतून आपल्याक जबाब दिता म्हूण ताका शिडकायना, ताका ती तापयना. पूण ती जाणा आसता म्हजो पूत देवाची आज्ञा करूंक आयल्या. म्हज्या पुताक हे संवसारांत जाय तो दुमाडो सुचो आसा. कित्याक सिमेओ तिका सुनूत करूंक वेता तेन्ना सांगता, एक तोरसाद तुज्या काळजाक आसपास विणटली. बाबा भयणीनो, ह्या कश्टांक ती राजी जाता. ह्या कश्टां खातीर ती सदांच आपल्या जिवितांत तयार आसता. आज हीच मारिया आमचे लागीं विनवती करता, म्हज्या पुताचें आयकात. तुमचें जिवीत तुमी किरीत भाशेन
ताका मानता ते भाशेन जियात, पातोक सोडात आनी म्हज्या पुताचे सोडवणेच्या इतिहासान हांव भागीदार जालें तेच भाशेन तुमी दिसपोटी ह्या सोडवणेंत भागीदार जावंक आनी उदीक सर्गीचें राज हाडूंक तुमी वावरात. हेच हुस्को आमचे निश्कडूंक काळजाचे मारयेन आपल्या जिवितान हें केलें आमकांय ती करूंक उलो मारता. तरी परबी दिसाक खिरीत भाशेन मारयेच्या काळजा सारकी आमकांय काळीज दी सेवे चाकरेचें हुस्क्यान भरलेलें आनी देवाची आज्ञा पाळटलें. हेंच आमकां मेळूं म्हूण ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.